Your good name, Ankita. Yes, Mata. Chandakot Sangata. तुम केकपटी महामंत्र मोनो स्वागत कर माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Hare Krishna. Tolaje aiche section start Puriya. Tajamurthama. My apologies. Mastakala Yevnathi Rabileni. My personal ek reasons say genuine reason tha maka em chajalena. Anyway, आता maka Murli Charan Prabhu ने एकलगेन मका एक chance दिला देवाले भागवता description संगो के so fourth तक रसमाई माता जी ने चंद को नो explain किया लिया तावली आजी मिकेन session था जम चुतले I will try my best. Anyway, thank you once again Bhagavata Purana. Ang saga guru wara lagi ang Miguel lagi ang namaskar dita Miguel spiritual father Jay Patak Maharaja lagi magiri Miguel Shisha Guru asay tanchila sagata lagi Miguel olam namaskaram sangata magir maka ekai rasaga help kuru ka Miguel Bamun Dinanath Vital Das Prabhu tangkai Miguel namaskar sangata aichen sections shuru karta okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Ganjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Jai Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shukarupa Prabodhajna Sarvashastra Visharada Etat Prakashena Madajnana Vinashaya Samsara Sagare Magnam Dinam Mam Karananide Karma Moha Grahitangam Mam Uddhar Pavarnavat Srimad Bhagavatakyoyam Pratyaksha Krishna Evahi Swigrato Simayanatha Muktyartam Bhavasagare Manoratho Matithoyam Sarvada Safalastoya Nirvignenaiva Kartavyo Dasoham Tava Keshava Srimad-Bhagavatam Nama Puranam Loka Vishrutam Shranaya Shraddhaya Yukto Mama Santosha Karanam Slokartham Slokapadam Va Nityam Bhagavatodbhavam Patate Shranuyat Yastu Gosahasraphalam Labhet Mamotsarveshu Sarveshu Srimad-Bhagavatam Param Shrananti Nara Bhaktya Mama Priteivcha Subrutam Krishnam Narayanam Vande Krishnam Vande Vrajapriyam Krishnam Dvaipayanam Vande Krishnam Vande Prathasutam Sachitananda Rupaya Vishotpatyadi Hetave Tapatre Vinashaya Sri Krishnaya Vayam Namah Janmadhyasya Yatonayaditara Bijnasara Tene Brahmahridaya Adikavaye Muhyanti Yat Suraya Tejo Vari Mridam Yatha Vinimayo Yatra Sargo Mrisha Dhamna Sena Sada Nirastakuham Satyam Param Dhimahi
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवोत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषिभिः तत्सन् निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभाविका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. हरे कृष्ण. You can hear me now? ऐकता आहे ना तुम्ही? वय माता. Okay, thank you. आज प्रथम जाणू आमका व्यास कोण म्हणून सांगूया. इथे म्हळ्यार भागवतम सगळ्यांची व्यासान बरयल्या आमका व्यासाक आद्यम स्तुती करूया. नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः. व्यासं वसिष्ठ नत्पारं नत्तारं शक्त्रे पौत्र कल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुगतात्तं तपोनिधिम्. आता सांगत आहे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे. व्यासाक एक्सप्लेन करताय विशाल बुद्धी जावन आशिल्लो व्यासदेव तागेल दोळ म्हळ्यार फुल्लेल्या कमळाचे मट ताजे पेटल ताजे कमळा मट असं व्हडले दोळ जावन आशिल्लो. मागीर कोणकी ज्ञानाचे तेल रोखोवन दिवली जळयल्या इत्याचे महाभारताची दिवली ती ज्ञानाची तेल रोखोवन जळयल्या. योत व्यासू म्हूण सांगत आहे. मागीर सांगता ते कोण म्हण वशिष्ठ नप्तारम म्हळ्यार व्यास कोण म्हळ्यार वशिष्ठालो पणतूर ग्रेट ग्रँड सन. शक्ती महर्षिलो नप्तूर ग्रँड सन शक्ते पौत्रम. मरी पराशरात्मजम तवळी पराशर मुनीलो पूतू. मागीर शुकतातम तपोनिधिम शुकालो बाप्पा म्हळ्यार शुकालो फादर तशी सांगिल्या. मागीर या सांगिल म्हट अकल्मशम म्हळ्यार ही स्पॉटलेस ताका कळंग नातिलो. व्यासाला डिस्क्रिप्शन सांगिल्या. मागीर अंतू महाभारत जावन असल्या कनेक्शन आसा. सत्यवतील पूत चित्रांगत विचित्र वीर्य ತಂತುಲ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮುಳಲ್ರಿ ರನ್ನ ದೂಚುನು ಗಂಧರ್ವಾಲಗಿ ಫೈಟ್ ಕೋರ್ನು ಚಿತ್ರಾಂಗದ നേരത്തെ देवाला पावला. मागीर विचित्र वीर्य म्हूण सांगून तो जन्मना सन अनहेल्थी आशिल्लो. ताका वार्डिकोन दिल्या अंबिका अंबालिका तांकां तावली ती म्हळ्यार अंबा तिका नेरते ती सोन वता. तो हे ताका चरडून जमचे मुर्थम विचित्र वीर्य मोर्न वता. तावळी अंब ताका सोन वता. मागीर अंबिका अंबिका तावळी सत्यवती ती करता म्हळ्यार तिगेल पूत व्यासाक उलदून हाडता. अंबिका ताका दिकना पडेची दोळ दंपना पडे तांकां जमचे चरडून धृतराष्ट्र. मागीर अंबालिकाक व्यासा दिकना पडे भिल्ले मटच पेईल जाता धवी जाता. तावळी तिका जाता पांडुपुत्र. व्यासाक सर्व करूक नाल्यार ताका परिचर्य करूक हांगा एक मेड सर्वेंटार बेता तिक्क जाता विदूर. तशी हांगा एक
व्यासाने रोल थंगच मागीर आमकां कळटा आमगेले परंपरा डिसायप्ली सक्सेशन तंगता ब्रह्मनारद व्यास मध्वालो डायरेक्ट गुरु मध्वाचार्यालो डायरेक्ट गुरु बद्रिकाश्रमांतू मध्वाचार्य वचून मीट येता मागीर हें सांगलें म्हणटची वेदांत सूत्राचें सगळं नाजाल्यार ताजें कमेंट्री सगळं मध्वाचार्य बरयता तशी ताजें आमगेले डिसायप्ली सक्सेशन येता तें जावन लागीं हांव सांगत इतलें म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द थिंग फोर्थाक ऑलरेडी सांगिल्लें जाल्यार मिगेनायच्या रोल्स हांव सुरू करता हांगा नैमिषारण्याक शौनका मुनीक तांकां भागवता पासून मस्त जाण जावंका म्हणून आशिल्लें तशी म्हळ्यार सुत गोस्वामीन ताजे पासून सांगिन्या व्हड वर्णन केल्या भागवता पासून व्हड वर्णन केल्या तळी तदनंतर इतिजत म्हळ्यार शौनक ऋषी हे सांगूनिक शौनक ऋषीक कळटा भागवत म्हळ्यार तें नाजाल्यार तांणी सगळं त्रिकाल ज्ञानी तांकां आमी साधारण नाजाल्यार नॉर्मल पर्सन न्ही त्रिकाल ज्ञानी तांकां हाजे पासून सगळं नर्ते तांकां अर्ली दे कॅन रेकग्नायज कृष्ण कथा मात्र आमगेले कलियुगांतू कली कल्मश नाशनम म्हूण सांगुयात सगळं इलनसाक सगळं कल्मश नाजाल्यार सगळं एक डिसीज आसता न्हय एक डिसीज ताजे रेमेडी जावन कलियुगांतू भागवतम तुजें आमकां तें शौनक ऋषी ताका चड जाण जावंका म्हणून तो ताजे पासून चड जाण जाता सुता लागीं सुता गोस्वामी सांगता अशी व्यासदेव हें सगळं फुडें ताणें ऐकिल्लें म्हूण व्यासदेव मेडिटेट करता बद्रिकाश्रमांतू हिमालयारी ताणें ताका व्यासदेवाक कळ्ळें कलियुगांतू येता फुल ऑफ प्रॉब्लम्स सगळं जन म्हूण सांगिल्यार अनइंटेलिजंट मिसगायडेड तो एक श्लोक आसा 110 भागवतांतू प्रायणाल्पायुष्य सभ्ये कलौ युगे जनाः मंदास मंदमतयो मंदभाग्य धृता तळी हे क्वालिटी तांकां अर्ली कळटा तांकां नेते कळटा तें देखून हे हाजे पासून व्यासदेवाक इतिकोरका म्हूण सांगून अशी ताका अंतू बेसला मेडिटेशना बेसला तशी कन्फ्युज्ड आळांक नाजाल्यार कलियुगांतल्या आळांक कशी ताका हेल्प करयात म्हूण सांगून तशी बरयल्या तळी व्यासानी ती केल्या वेद बरयलेले वेद एक वेदू ते 4 कोण डिवायड केल्या हे सगळ्यांक कळटा जस्ट एक शॉर्ट कोण सांगता 4 कोण डिवायड केल्या आनी ता 4 पोसेशन यजुर्वेद वैशंपायना इनचार्ज मागीर ऋग्वेद पैल महर्षीन काढल्या मागीर सामवेद जैमिनी महर्षीन अथर्वेद अंगिरा मुनीन काढल्या मागीर वेदा नंतर हे ऑर्डिनरी आळांक आशिल्लें पुराणास आनी इतिहास ताजे इनचार्ज कोण म्हळ्यार रोमहर्षना सुता हे सुतालो बापसू रोमहर्षना सुता तांणी काढल्या तर हे वेदास म्हूण सांगिल्यार सगळ्यांक आशिल्लें न्हय न्हय वेदास म्हूण सांगिल्लें द्विज म्हळ्यार डबल हे ब्राह्मण जावन हे मुंज नाजाल्यार उपनयन केलेलें आळांक मात्र आशिल्लें तळी हे वेद सगळ्यांक कांय करूच ना तळी
ये सगमनांदो ओर्नु व्यासानि तिकेले मुक्कारी सलाळांक नाजला कलियुगं तुलाळांक वेद मात्रम अवका हेल्प कुरुजम्ना ताळी ताका हेल्प करुजानु वेद डिवाइड कोरजले मागीर हे सगळं कोर वेदांत सूत्र हे सगळं कोरनु मागीर महाभारत तातू व्यासान महाभारत शुरू प्रयत्न काढ तातू ते महाभारताक एक सक्टांगे बायलांके शूद्राके लेबरसांके सक्टांगे वा चूसिलन मट केले महाभारत सगळे एन्जॉय करचे मट जाले तातू मस्त स्टोरीज मस्त कायरी आमकां जाय जालें धर्म अर्थ काम मोक्ष सगळं तातू कंटेंट आहा वेदाकय तशी आसा പക്ഷെ लोवर नाजाल्यार बायलांक नाजाल्यार शूद्राक नाजाल्यार त्या सलाळांक सगळं जावन आशिल्लें एका उपनिषद इतिहास म्हण सांगून महाभारत केलें जनपदाले चंपणाकची केलेलें संतोष पंचाक तळी जनपदाले संतोष पंचाक हे सगळं कोरनु केलें ते परंत व्यासदेवाक दिसलें हे सगळं केलें जाल्यार म्हाका खंय की एक उणाव दिसता कसल की एक शॉर्टेज येयलें आसा म्हाका हांव सगळ्यांक की एक्सप्लेन करूंक हें केलें आसा म्हाका खंय की शॉर्टेज येयलें हांव सगळं केल्लें काय सगळं फुल्ली व्यासान सगळं रिचिच केलें म्हणून सांगलें कंप्लीट हें तळी तितलें आसा जाल्यार आय एम नॉट हॅपी आय एम नॉट कंप्लीटेड ते एक फिलींग आयलें आय एम इनकम्प्लीट म्हणून एका फिलींग आयलें तशी जमच्यानीक अंतू सांगता भौतिक विशया पासून व्यासान तू चड इम्पॉर्टन्स दिलें इतलें म्हळ्यार महाभारत सगळं आसा जाल्यार तातू कृष्णाचे रोल उणेची तळी तातू मस्त बाकीस तळ तें सगळं जाल्यार कृष्णाक नाजाल्यार आमगेल्या भगवंताक इम्पॉर्टन्स दिवन कांय केल्लें ना ते म्हणना तशी कसं की चूक हांव केल्या म्हणटा दिसता हांगा पावलो नारद मुनी अशी लेमेंटेशन नाजाल्यार अशी च्या व्यसन जावन अशी बेस तळली हांगा पावलोलो नारद मुनी गुरु ते गुरु मात्र एक डिसायपल नाल्यार शिष्याक इतली मनोवेदना आसा म्हणून एक गुरु मात्र कळताने नारद म्हण सांगिल्यार मनशा पासून ज्ञान दिमचो तळी नारदाक सगळं कळता नारदा म्हण सांगिल्यार डायरेक्ट सण्ण ब्रह्मा ताका अशी एक मुंडेन फादर मदर म्हणून कांय ना तर डायरेक्ट ब्रह्मा तुकून आयलोलो उत्पत्ती जालेली नारद मुनीक सगळं कळता तळी नारद मुनीक हेंच्यानीक व्यासान हांगा बेसयलो उलदिनो सीट हे बेसे सांगिलें ताका जाय जाल्यार हें सगळें दिल्लें निमगेलें कॉज ऑलरेडी कळता नारदाक कळता अशी मना दुखता म्हण तळी निमगे तिथे म्हळ्यार नारद तुगेले हे देह आनीक मन देहाके मनाके जावन नाजाल्यार देहान तुकून नाल्यार मनान तुकून तुका एक आत्मगवेषण देवाक मना करू जाल्लें नसपे नाल्यार तां तूं फुलफील जाल्लोवे म्हणून गीता तुगे मनान नाजाल्यार तुगेले देहान तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें हवे सेल्फ रियलायझेशन आत्मज्ञान मेळ्ळो लाडू तळी तशी जाल्लें नसवे म्हणून गीता तळी ह्यो सांगता तुंगेले तू सगळं बरयलें तुगेलें सगळं तू नो डाउट तू 100% परफेक्ट तुका कसल ना वंडरफुल वर्क महाभारत पूर्ण बरयलें
मागीर सगळं वेदिक सिक्वेन्स सगळं एलाबरेट करून एक्सप्लेन केलें. मागीर तुका उतलेंची दुःखमच्याक रिसन तूं सॅटिस्फायड न्हय तळी तांतूय ते रिसन तुवें बरयलेलें तूं देवाक पसून आमगेले सुप्रीम पर्सन जावन आशिल्ले देवा पसून बरयलें ना. खतें की देवाक पसून बरोवंक जालें ना तें इति म्हूण सांगप तेका वर्तने खचकी पुराणा तू नाजाल्यार खचकी स्थलारी देवा पसून डिस्क्रायब करना नाजाल्यार देवा पसून सांगना. बाकी सगळं सांगताय लायफ प्रिन्सिपल नाजाल्यार ब्रॉडली थांगा एक्सप्लेनेशन सगळं दिल्लें. धर्म कशी परफॉर्म करका मागीर ताचे पसून ताजे बाकी कशी मुखार वचूका सगळं बरयलें. पक्षे थांगा आमगेले देवाले सुप्रीम पर्सनालिटी नाजाल्यार साक्षात श्रीकृष्ण ताजे डिवोशनल सर्विसा पसून थांगा खंय बरयल्लें. तें बरोवंक जाल्यार देवाले पसून सेपरेट बरोवंक जाल्यार मात्र आतां अंतू भागवतां सांगताय एका श्लोक हांव कोट करता. नयत चरित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित तद्वायसं तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षयाः. थांगा इतली सांगताय म्हळ्यार दोस वर्ड्स खंयचे की ते वर्ड्स आमकां देवा पसून ग्लोरिफाय करना की ते म्हळ्यार देवा पसून ग्लोरिफाय केल्यार ते एटमॉस्फियर थांगा परिस्थिती बाकी सगळं सर्व संपत हें थांगा प्युरिफाय जाता. तुतुला देवाने नामाकय महिमेकय सगळं तें स्थल जग सगळं प्युरिफाय जावचें असेल कॅपासिटी तर तें खत्तिकी आमी करनाय तें थांगा इतली सांगताय. थांगा सांगताय ती म्हळ्यार पिलग्रिमेज फॉर क्रॉस पिलग्रिमेज फॉर क्रॉस तर तें स्थल तें पिलग्रिमेज ऑफ क्रॉस. क्रॉस खतें कायळे तांणी खतें आसतलें गार्बेज गार्बेजा काडटा कायळ आसतलें तावळी आमी खतें की देवा पसून सांगनाय तें स्थल पिलग्रिमेज फॉर क्रॉस म्हूण सांगताय भागवतांत. तर तुतलें इम्पॉर्टन्स तळी हें आमी मनाक कोरका आमगे लायफांत हें मनाक कोरका तावळ तें आमी खतें की आमी प्रजाल्प उलयताय नाजाल्यार खंय गेल्यार आमी अशी हें उलोवनू असय तावळी थांगा देवू वसून ना हें सांगिल्लें म्हणटा पिलग्रिमेज फॉर क्रॉस. तर तें आमी केदनाय म्हणजे मन शुद्धी कोरका नाजाल्यार हें कोरका जाल्यार आमी केदनाय देवा पसून चिंतन जावका जाल्यार मात्र तें सॅंक्टिफाय नाजाल्यार तें स्थल शुद्धीकरीत हें करताय शुद्ध करताय. मागीर एकाड बरयनी ती म्हळ्यार खतें की देवाल पसून बरयन्या आनीक ताजे देवालें नाव महिमा देवाली लीला ताजे रूप वर्णना थांगा सगळं दिल्लें आसा. तें अनलिमिटेड जावन दिल्लें म्हळ्यार ताका हें एंड ना. आनंद जावन आसा. थांगा तें तेस्सले कैरी इवन इंपायस म्हूण सांगताय. इंपायस म्हळ्यार देवाली भक्तुनय इज्जतीनी भक्तुनत्तीन येनाळ डिवोटीनय नॉन डिवोटीस नाल्यार पायस नाल्यार एक चांग मनीस न्हय तांगेम ना भितरी चेंजेस हाडता व्यतिचल तांकां ते देवाने वर्ड्स नाजाल्यार देवा नाम नाजाल्यार देवा महिमा देवा स्टोरी खतें की
इम्पायर्स आळांग सरी तांगेल मन्नांतू देव चेंजेस हाडता ते तेसल स्लोकू नाजाल्यार तेशी वर्णना इवन इम्परफेक्ट जावन सांगील जाल्यार पुणी इम्परफेक्ट कोरून सांगील जाल्यार सरी आमकां देव हॅपी जाता की हांगा आ तळीतलेची महिमेचे प्राधान्य आसा हांगा देवाने आ एके ये अबद्ध वत्यपि तद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि अबद्धम म्हणटा सांगत अबद्ध म्हळ्यार येंची बाय मिस्टेक कोरयात इम्परफेक्टली कंपोज्ड इम्परफेक्ट जावन सांगील जाल्यार सरी ते आमकां देव ते हे करता स्वीकार करता तळ तुतलेंची तळ हेची नारोदू अशी सांगत अध्यात्म विशयाक तुवें चांग कोर केलें आनीक फर्दर म्हळ्यार मुखार वचूका जाल्यार तूं कशी मुखार वचूका म्हूण सगळं हांगा सांगत दिता तशीची हे नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलायझेशन ते आणे इथे व्यासान बरयलेल्याचे ताजे इतकी ताजे बॅड एफेक्ट्स म्हणून सांगता हे सगळं बरयलें आसा तळी ते मेटेरियल भौतिक विशयांतू देवाले कायरी बरयल ना न्हय तळी ते समजमना ते देवाले कायरी खतेंकी तुम्ही भौतिक विषय मात्र बरयताय तळी थांगा डिवॉइड ऑफ गॉड नाजाल्यार देवाक हे बरोवन देवा पासून बरोवन तिने आमी हे करताय जाल्यार इट्स नॉट गुड म्हणटा सांगताय हांगा तळी मागीर मात्र न्ही आतां आमी एन्जॉय करताय आमकां चा एक काम आसा चा एक सॅलरी मेळटा चांग आमकां घर आसा आमी सगळं ताजे एफेक्ट आमी एन्जॉय करताय हे करताय म्हूण सांगिल्यार तेवे समने आमकां इतकी मेळटा ते आमी देवा बगेक ताजे पोर्शन पुणी देवा बगेक आमी दवरका केतनाय नाजाल्यार ताका अर्थ ना तशी एक आतू स्लोकू आमी उतूल की एकलो आळू तागेलो ऑक्युपेशन कसलोय जावो तो कसलोय जावो ताणे तांतू ऑक्युपेशनल एक्टिविटीजांतू ताणे देवाक मन्नान दवरून नातिल्ले तो हे करता जाल्यार ताका खल ना ते युजलेस म्हूण सांगता ते जॉबय युजलेस म्हूण सांगता ओके हांव एक डॉक्टर नाजाल्यार हांव एक एडवोकेट नाजाल्यार हांव सुप्रीम कोर्टान जड्ज तशें तुमी देवाक एक कायरी नाजाल्यार देवाल सर्विसांत तुमी येना म्हूण सांगना पडे ते तागेले ऑक्युपेशनाची युजलेस म्हूण सांगता भागवतांतू आमी कोण न्ही भागवता धर्म तो श्लोक 1 to 8 ओके हांवें जस्ट सांगता श्लोक 1 to 8 धर्म अनुष्ठित पुंसा विक्षसेन कथासूया नोत्पाद्यते यतिरतिम श्रम एव हि केवलम म्हूण सांगताय ऑक्युपेशनल एक्टिविटीज ए मॅन परफॉर्म्स म्हळ्यार एक यो आळू हे तो तागेले ऑक्युपेशनल तो तागेले कामांतूच आसा तागेले ओन पोसिशनार आसा आनीक तो ते तिजता ते लेबर युजलेस if aina thanga if they do not provoke attraction for the message of personality of Godhead that very important आमी ते करता जाल्यार मध्येच देवा दवरका आनीक देवाल कायरी कोरका तावळ हें वेरी इम्पॉर्टंट तांतू तावळी हें सगळें आनीक नारदाला हें सगळं
इन्स्ट्रक्शन सगळं मेळ्ळें तळी व्यास गेलो निका सांगता ओके तुका नारद सांगता तू परफेक्ट तुगेने विशन परफेक्ट तुगेने तुका कसन कळंग ना तू बरयन सगळं परफेक्ट പക്ഷെ ಏನ್ लगेन तू बरई सुप्रीम पर्सनालिटी नाजाल्यार देवा पासून लगेन बरई म्हूण सांगता ताळी हांगा हांगा वता बद्रिकाश्रमांत वता बद्रिकाश्रमा वचून सरस्वती तडेरी थांगा शाम्या प्रस म्हणून सांगून ते स्थळ ते जग कसन म्हणून सांगिल्यार सगळं ट्रान्सेंडेंटल ऍक्टिव्हिटीजाक उत्तम ते शम्या प्रास म्हणून सांगते ते एक स्थळ वचून मेडिटेशना बेसला मेडिटेशना बेसून व्यासान देवाक मुखार दिकिला देवाकची अंतू ट्रान्सेंडेंटल तांगे मेडिटेशन अंतू सगळं देवाले तो भक्ती योगान चळोवन कसल एक मेटीरियल नाजाल्यार भौतिक विषय मन्ना ओर्न तिने सगळेंची देवाले पसून देवा लीला वर्णिच करू आरंभिले ते कशी आमगेले कलियुगांतू मस्त कल्मश हांव सांगिल्लें कल्मश सगळस तळे कलियुगांतुले हे मेटीरियल नेचर सगळं जावन मनशांक इथे म्हणून सांगला मेटीरियल मिसरीस म्हळ्यार गेल्या भौतिक विशयांतू दुःख एमचे एक विषय ते सगळं वचूकाल्यार आमी डायरेक्ट कसलेय अंतू येवना तिलें डायरेक्ट डिवोशनल सर्वीस अंतू ओरका हे जनांक कळ्ळां ते दुखून हे वेदिक लिटरेचर दुखून मात्र जनपदांक मनांजतने तशी भागवतम बरयने भागवतम बरोवन मागीर तिजता म्हणून सांगल्यार सुताक हे ते देवतेरी हे बरोवन जाल्लें तळी आनी शुक महर्षीक सगळं सांगिल्लें शुक महर्षी शुकाल स्टोरी आसता थंगा भागवतम बरोवचे आनीक शुकाक तो जाल्लोच आम्हा पोटांतूच देवन गेला ताका कसल्याची मायेन तू पडूपणा म्हूण सांगून कृष्ण येयला आम्हा पोटांतून भायर हाडूक कृष्णान ताका प्रॉमिस दिल्या तू मेटीरियल अंतू कायम ना तू डायरेक्ट शिची अंतू डिवोशनल सर्वीस तो पोटांतून सेल्फ रियलायज्ड सोल म्हूण सांगता न्ही म्हळ्यार आत्मा राम मुनयो म्हणून एक श्लोक आसा म्हळ्यार तांणी सगळं पोटांतूनच तांकां फुल्ल देवा पासूनय धर्मा पासूनय फ्युचर तांचे पासूनय सगळं तांकां कोण जालें तांणी कोण म्हणून कोण जालें तळी तांकां ते ना तळी तांतू एकाड निघुयात यो इत्या सोण गेलो म्हळ्यार तो सांगता बापसू लगी तू व्यासदेवा लगी सांगता आता आम्हा लगीन रब्बता बापसू तर थांगा अटॅचमेंट आसता त्या देखून म्हाका आम्हा बापा लगी रब्बूक नाका हांव वता म्हूण सांगून वता तळी ते भागवतम कंप्लीट बरोवन दवरून जाल्ले ते पुताक शिकोवंका म्हणून आग्रह तशें पूत गेल्लो तळी थांगा एक श्लोक आसा यम प्रव्रजन म्हणून एक द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरोभिनेंदु तम एक श्लोक तो अंतु कशी तो पूतू वचानीक बापा रडता म्हूण सांगिल्ली ते अंतू श्लोक अंतू वेरी ब्युटिफुल श्लोक तळी तेंजानु पूतू गेल्लो पूतू वचानीक रन अंतू वचोळरी थंगा व्यासाल दोनी शिष्य
शिष्य त्यांनी देवाला स्तुती करताय रान म्हणून सांगितल्यारी मस्त बरं कसं कसं नव्हे भैयान बचवल्यारी दोघ जाण चेडू म्हशी श्लोक सांगून वता श्लोक खंयचे म्हळ्यार तो श्लोक ऐकून शुकाक देवाले अट्रॅक्शन ते दोन्ही श्लोकारी अट्रॅक्शन आयले तळी ते निमगीता ते खत्ते तुकून मेळ्ळा म्हूण निमगीता तळी आमगे गुरू सांगिल्या ते आमगेल गुरू सगळं आमकां हे रानावचे वळेरी आमकां शिकयले 2 श्लोक तळ ते श्लोकाचे ब्युटी ते ब्युटी ऐकून शुकान सांगीन म्हाका शिकोवपाक तळी ओके तू इना स्थलार वच बद्रिकाश्रमा तू म्हूण सांगत उडगम शुक ते शिकोवका म्हूण सांगून गेला हांगा वच्चे आनीक व्यास देवान स्वीकार केलो पुतालगी सगळं सांगिलें ताका मुंजीवन दिली तो 2 श्लोक चांग श्लोक सक्तांनी शिकोवका जालो श्लोक देवा स्वरूपापासून सांगताय बर्हापीडं नडवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति बर्हापीठं देवालय मत्यारी मोरापाक नटवरवपू चांग करून डान्सिंग नटवरवपू आणि कर्णयो कर्णिकारं ಕನ್ನ ಅರ್ಧವಲ್ಲ ಬಿಭ್ರದ್ವಾಸಂ ಕನಕ ಕಪಿಶಂ ಪಿತಾಂಬರ ಚಾಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಪಿತಾಂಬರ ನೆಸಿಲ್ಲೋ ವೈಜಯಂತಿಂಚ ಮಾಲಾ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ಗಲ್ಲೋ ರಂಧ್ರಾನ್ ವೇಣು ರದರ ಸುದಯ ರಂಧ್ರಾನ್ ವೇಣು ಫ್ಲೂಟ್ ते वेणू ಅದರ ಸುದಯ ಅದರ लिप्स अर्दवಲ್ಲ मागिरी ताजे साऊंड अंतुल्यान येता सक्ताके गोपवृंदांक सगळं ते ऐकून तांणी एन्जॉय करतात वृंदारण्यम म्हळ्यार तुळसी वन वृंदारण्यम स्वपतरमणम तागेल्या पाय्यान तो चोंकून वता प्राविशत गीत कीर्ती सगळे कीर्तीची करता तुतले चांग ब्युटिफुल श्लोक तो ऐकून शुका तिरचे तागेला व्यासा गेलो मागीर दुसरे श्लोक तो देवाला स्वभावापासून सांगूचो अहो बकीयं स्तनकाळकूडं जिघ्रांसयामास पायत् अपि सात् लेभे गतिं दात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे मां म्हळ्यार पूतना कृष्णा मारू वयली ते पूतनाक देवान मातृगती दिली अज्जाके मा इष्टू नाजाल्यार उतली दक्कमचे बेगोळ खंयचे देव वस्तलो ते देवाक आमी शरण प्रापिची कोरया म्हळ्यार मारू वयली पूतना अम्मा ये अक्का ಸ್ತನ ವಿಷ ಲಾವನು ಪೂತನ ದೇವಾಗ ಮಾರು ಒಯ್ಲಿ ते पूतनाक मातृगती दिल्लो ताळ उतलेच हांग श्लोक ताळी हे सांगिल्लें म्हणट ताळ हे दोन्ही श्लोक हे जावन ताळ हे हांगा एक क्वेश्चन लागे निंबुयात उतले सेल्फ रियलाइज्ड नाजाल्यार उतलेंची आनी कसला अटॅचमेंट ना कंप्लीटली डिटॅच्ड जावन आशिल्लो शुक देव नाजाल्यार शुक मुनी ताका कशी अशी अट्रॅक्शन ते दोन्ही श्लोकांनी अट्रॅक्शन आयलो ताळी देवान पावर तो हांगा दाखयताय उतलेंची सेल्फ रियलाइज्ड सोल नाजाल्यार उतलेंची मनान केलें ते आत्म जाल्यार देवा क्वालिटी तुकून तांकां अट्रॅक्शन येतने तुतले पावर आसा देवाले गुणाकय रूपाकय प्रवृत्ती देवाले लीलाकय तुतले आत्माराम मुनय निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्तीं अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः देवाल गुण तुतलेची
पवित्र नाजल्यारी तुतले अट्रॅक्शन असूचे गुणत देवाले ये तशी जाणू थंय एक आम्ही भागवतम म्हणून सांगिल्यार एक रचिची केलें तें भागवतम मागिरी देवान अका व्यासान अका शुकाक सांगून दिलें मागीर तें शुकान हांगा परीक्षिताचे ते स्टोरी सगळं तांके कळता परीक्षित रायाक सांगून दिलें ते आतां आमकां मेळटा आमकां आतां हेची डिसायप्लीक सक्सेशन म्हूण सांगून येवची ब्रह्म नारद मध्वा गौडीय संप्रदायां तुकून मागीर चैतन्य महाप्रभून तुकून मागीर आमगेले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांकां सगळें जावन मागीर आतां आमकां श्रील प्रभुवाद वाटेन आमकां मेळ्ळें म्हाका दोनी श्लोक लगेन हांगा एक सांगू का म्हणूस भागवताचे इम्पॉर्टन्स नाजाल्यार महिमा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत् ते कशी म्हळ्यार श्रीमद भागवतम ते देवूच लिटरली इन्कारनेशन देवालेच रूप हे कलियुग स्टार्ट करचे वेळार तांणी ब्रह्म निमगिता आनी आमकां इतकी नारद ब्रह्म नारद संवाद तांणी सांगताय अनावतार दिशेन अनावतार म्हळ्यार देव अंतू वापस वता अवतार जावन वता जाल्यार भगवंताल नाल्यार देवाल कंप्लीट नाम महिमा सगळं श्रीमद भागवतम तेवय देवाने रूप जावन कांय डिफरन्स ना तळी ते इथे इन्कारनेशन ऑफ गॉड मात्र न्ही हे सांगिल्लें म्हणटच अल्टिमेट गुड फॉर पीपल जनपदालें नाल्यार जनालें जीवनाक इतकी चांग जावंक जाल्यार ते सक्सेस जावंक जाल्यार सगळं आनंद मेळका जाल्यार हे सगळं पोरका जाल्यार भागवतम वचुका ते कोण सांगिलें चैतन्य महाप्रभून लगे सांगिल्लें इट्स अ स्पॉटलेस कसल तांतू कळंग ना मागीर सगळं वेदाचे नॉलेज मागीर अवताराचे अनावतार दिशेचेर अनावतार देवा गेल्ले परंत आशिल्ले भागवत म्हळ्यार तोच बुक अवतार तो आमी केदान की देवा पुजीचे म्हट आमी भागवतमाक पुजूक तवळी हे देव ते आमकां तांतून प्रकाश दिता आनंद दिता सगळं ट्रान्सडेंटल ते हेका लगेन आमी मनाक कोरका मागीर सांगता शुकदेव गोस्वामीन अंतू ते अक्क सांगिलें परीक्षिता सांगिलें परीक्षिताक सगळं टांके हे सगळं सांगून फुल्ल ते अमृत नेक्टर म्हणून सांगिला म्हणट ते जस्ट अशी नेक्टर सगळ्यांनी काडला निगम कल्पतरो गळितम हल ते शुकाले तोंडान तुकून आयलें अमृत नेक्टर म्हणून सांगते ते नेक्टर आमकां सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट केलें तशीच हांव अंतू पयले एका श्लोक म्हणटा न्ही श्रीमद भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे हे भवसागरान तुकून आमकां मुक्ती मेळका जाल्यार आमकां हें चितास ते श्रीमद भागवताख्योऽहं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि कृष्णोचित प्रत्यक्ष हरी कृष्णोचित तर ते सगळं मी मनाक कोरका ते एक अमल पुराण म्हणून सांगलं
अंतूची आमगेल्या 12th कॅन्ट अंतू सांगता इट्स आमल पुराणम तवळी ताका कसालाय का कळंगना हे सगळं सांगून हांव आयचे क्लास हांगा स्टॉप करता कोणाक इते विशयी निमगू काल निमगूयात म्हाका जमचुतले हांव क्लॅरिफाय करून दिना मागीर मुगेला तू इते मिस्टेक आसल्यार सर्व वैष्णवा लागी हांव माप मागू घेता वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।